आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका कशी घेते
भरवसो जेजू मुसो रूपकार्य कसच्या आनंदासो सर्गादायची हांव बाळदेवासो ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लो हे
तू मुझे Precious Lord, linger near when my light is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me
देवा तुझेच तू सांग कुणी माझा लागी गाया मुझे तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी
She went to the restaurant. रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोडवो हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण उजव्या हाताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारूण मुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवंक धाडलोय काकळूत दाखय तू म्हाका जेजू सोडवो हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण भेटताना आज तुम्हाका
देगी तू गोवळी मोसो वाट चुकोन गेल्ली शेळी म्हूण तूं जाणाय जावं का शेतां हांव तुजो जेजू सोड व्हड दारां हे घडी सांडी नाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तूं म्हाका जेजू सडवण दारा हे घडी सांडी नाका काकू तुजी लावण एका फुलदारा भेटताना आज तू म्हाका ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गी
सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले. जाये बिडा तुवें केले आवय बापाय दीव पोस मुजो केलो. कुडींत म्हज्या येवन पिडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय. ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले. ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें. ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले.
kayo, tuloy ko siya sa kasata, siya sa Frans. Naman Maria, प्रेम गुरु ने सुनित देश संगता श्री अमिता तुसरे अंतर में पढ़ तुझा कुछ चेंजेस नमान Maria, प्रेम गुरु ने सुनित देश संगता श्री अमिता तुसरे अंतर में पढ़ तुझा कुछ चेंजेस नमान Maria, प्रेम गुरु ने सुनित देश संगता श्री अमिता तुसरे अंतर में पढ़ तुझा कुछ चेंजेस महिमा बापा पुताणी पवित्र ससनाच्या बापा हाऊन कावडेला तुझ्या देवाच्या पुत्राची आमच्या सुम्या आणि सुगंधराजेचं प्रैस्ताची पुराणे रगत आत्माणी देव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या प्रसवामध्ये फार 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संस्कृती बाबत हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संस्कृती बाबत हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता
जीवनराज्य ख्रिस्ताची प्रणय आणि देव कोण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या जेजुच्या पटीन कष्टांच्या पशावा मरे पार सगळ्या संसाराची 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 जेजुच्या पटीन कष्टांच्या पशावा मरे पार 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आम्ही आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कावत हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कावत
आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपूर्णतेसह आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापड कर 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 कष्टांच्या पाशांमध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये हे बघेता देवंता देवा हे बघेवंता बळवंता हे बघेवंता आम्हारा कापडून आमची हे बघेवंता देवा हे बघेवंता बळवंता हे बघेवंता आम्हारा कापडून आमची हे बघेवंता देवा हे बघेवंता बळवंता हे बघेवंता आम्हारा कापडून आमची आमच्या प्रवासिकींच्या तुझे नाव पहिले जाऊन तुझे राह सांगताय तुझे विषयी सगळा जाता तसे संसारांचा आमचं राजा संकादे आणि आमचे सुकन्या मोक्षिता शिक्षण काम बोलोस आणि आम पाताळले बुडवतीने पुनर्टंच्या निवारा आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव अनसदैव फॉर द विषय भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव अनसदैव फॉर द विषय भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव अनसदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन नमानवरे कृपण मरलेले समितीचे संगता श्याम तत् सदैव फॉर द changes भगवती भगवती बचामाये आम पगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळेना आमेन पाणी कुटाने पवित्रत्म्या सदा आणि सदा सदा आमेन ये मोजा जेसू आमची पातका आमका बक्षी ये कोंडाच्या उजातले आमका निवार सोमेस्तत्म्या सडकत तुझी काकुर्दीची
Sısna suvişev सर्वेस पराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे फागल ससना सोविशेव सर्वेस पराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे फागल सर्वेस्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. प्रार्थूया. सर्वेस्वराक आकुलतेन आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या साकर नेंजेसीच्या आत्म्याक या संसारांतलो भायर सरूंक फरमायलाय. तिका सर्गेच्या सुखाक पवय आणि तुझ्या भक्ताचो संगतीन तिका कर. आमेन. आता दुखेस सुकूट मागसोत आमी सोमेस्ता मागया. प्रार्थूया. काकुतीच्या बापा आणि सर्व बुजवणेच्या देवा, तू सासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोखू जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्करतल्या तुझ्या साकरांचेर तुझी दिश्ट घाल म्हणून आमी कलतेपणी प्रार्थिता. सर्वेस्वरा जा तू आमचो आसरो आणि बळ आणि या दुखाच्या काळोख आणि वेळा पातावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या स्वाम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्चे मन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशीं दावशीं कर आणि विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतरीतय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. ससनाचो विशेव दीर्घकाय स्वाम्या निरंतर प्रकाश तिचे पंगती समाधान
आमेन. मौन करा. जेसुशी देवा तू जेसुशी कुसापुनी मका गायन मुझे तुका तुझे सची देवा तुझे सची देवा तुझे सूर्योत्तरी देवता मुझे स्वप्नातुस्को मका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी आयान मुझे तुका तुझे सची देवा तुझे सची देवा तुझे सची सूर्योत्तरी देवता मुझे स्वप्नातुस्को मका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी
Hermoso Gesù Rukarya kasca anandaso Sargadai jiha baldevaso Tacha sratandun nital kello He mujhe gaya mujhe aasha वर्णो तारो का हर एक दिशा से मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारो का हर एक दिशा संपूर्ण विधेयपूर्ण आनंदिता सर्गा दृश्य देखता सदा आंचपोट वेवरताम हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारो का हर एक दिशा से मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारो का हर एक दिशा
सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गीच्या राजा म्हाका आपयले सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गींच्या राजाक म्हाका आपयले सस्ना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं जेजू ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो प्रत्येक जावन दुखेस्त कुटुंबाच्या सर्व संध्यानो हांव पुनर्जिवनपण आणि जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार ससनाक जियेतलो म्हणटा सोमी आणि त्याच सोम्याच्या उतराकाल बरवसून जियेली आमची बहीण पोरच्या दिसा ह्या संवसारी अंतरली आणि देवाच्या बंदराक ती आमच्या फुडें ती गेली तिच्या आत्म्याक सासणीक विशय आमी मागया आणि आमच्या जिविता वयर नदर घालन सोम्याच्या उतरा वयर बरवसो दवरून जियोंक जाय अशी कृपा आमी सोमेस्ता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमच्या पथकांचो उगडास आमी काडया पथकाची दूख धरून सांगता आमी म्हणया हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच हांव तुवार मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी भावार्थान वळखून घेता ताचे सवे मरून गेल्ले जेसे आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना
सां पावलून पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भाव भयणीनो, आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. थंयतान येवचो आसा त्या सोडवणदारा सिमियोन जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायन वाट पळोवन आसा. सर्व वस्तू आपणा काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमेभरीत कुडीचे स्वरुपाक तो हाडटलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते वेळेन जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो,
तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सुम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सर्गींच्या कुडाक ही कूड रिगातगी. सर्गींच्या कुडाक ही कूड रिगातगी. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, मनीस मरण मरणच म्हूण लेखता, म्हणजे आखेर म्हणून लेखता. बगार देव मरण आपणाच्या भुरग्यान घरा फाटीं येवचें म्हणून पळयता. एक प्रायेची स्त्री आसली, भक्तीपणाची ती स्त्री. आनी एक दीस बायबल मोलाक घेवन घरा ती हाडटा. इल्लीशी घाबरली, इल्लीशी भियेल्ली व्यक्ती, कित्याक तिचो घोव नास्तीक जावन आसलो. देवाक तो पातयेनातलो. आनी हें सकड पळयलें जाल्यार खंडीत तिका लोटून भायर घालतो. ताका हें पुरा बरें दिसनातलें. देवाचें उतार वाचचें, बायबल वाचचें बरें दिसनातलें. घोव नातल्या वेळार बायबल ती वाचतली. उपरांत बूक, बायबल, पवित्र पुस्तक तो लिपोवन ती दवरतली. एक दीस पवित्र पुस्तक वाचून बायबल थंयसर टेबला वयर तिणें सोडुल्लो. भितर दवरूंक ती विसराली. बायबल टेबला वयर आसलो. घोव पळयता आनी बूक पळोवन बायल्यानच बूक बरो दिसता म्हणून सांगून रुमाक तो वेता. थोड्या हप्त्या उपरांत बायलेक सांगता, आमी पुताच्या घरा वचून या. हें आयकून बायलेक शॉक जाता. कितें हो सांगता? आपणाच्या पुताक तो बोगसूंचो व्यक्तीच न्ही, आज कित्याक कशें उलयता म्हणून परत तिच्या कडेन सांगता आसतना, कितें तूं आज उलयताय म्हणटा आसतना तवळ ती ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक पळयता आनी समजता. सोम्याच्या उतरांनी बोक्सनेच्या स्पिरितान भरलेलो तो व्यक्ती, तिचो घोव पुताक पाटी हाडूंक थंयसर प्रयत्न करता आनी ताका पाटी ती हाडून येतात. सोम्यान आमच्या सडवंदरान बरवशाचीं उतरां पवित्र पुस्तकांत साबार आमकां सोन्नो तो गेला. म्हणजे बरवसो आसलीं उतरां आयच्या शुभ वर्तेंत आमाचो मेस्तांक खंडीत आमच्या जिवितांत बरवसो दिवची तसलीं उतरां ती जावन आसात. हांव सुपुणार जिवनपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जी येतलो म्हणटा सोमय. आनी असलींच उतरां पवित्र पुस्तकांत साबार आमी पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्ते वयर इल्लीशी नदर आमी घालया. थोडीं बरवशाचीं उतरां आमी पळोवया. पयलें उतर जावन आसा, धैर्य दिता. तुमी कळवळचिणी देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. मरण म्हणटा आसतना आमकां एका रितीचें आखांत, भें, दूख भरता. आमच्या दोळ्यांत हांव दुखां तें हाडटा. पूण आमचो विश्वास सोम्या वयर आसलो जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत थंयसर मरण आमी अनेक रितीन आमी पळयता. म्हणजे आरंभाक हांवें सांगिल्लें उतर, देव मरण आपणाच्या भुरग्यान घरा फाटीं येवचें म्हणून पळयता. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, धैर्य दिवचें तें उतर सोम्याचें उतर. आनी आमाचो मेस्तांक तसल्या उतरां वयर बरवसो दवरून जियोंक जेजू आपोवणें दिता. दुसरें उतर आयच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें, बिडार दिता. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, थंयसर जागो तयार करता म्हणटा सोमी. हांगासर जेजू आमचो सोडवंदार
आमचे खातीर वावुरता संवसारांत हांवें आनी तुवें ताच्या उतराकाल बुरवशाच्या उतराकाल हांवें आनी तुवें वावरूंक जाय ताचें उतर आमच्या जिवितांत सदांच आसा करूंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय जर आमचो सोमी वावुरता तर आमच्या खातीर वावुरता तर आमच्या जिवितांत सोम्यान दिलें तें मिसांव संपूर्ण करूंक हांवें आनी तुवें वावरूंक जाय आनी तिसरें उतर भद्रती दिता कम्फर्ट दिता हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक म्हजें सवय हांव आपोवन व्हरतलो रूम तयार करताय म्हळां आपोवनूय व्हरता म्हळां पुरा फॅसिलिटी पिक एंड ड्रॉप सगळ जेजूस पळयता जर हांव आनी तूं सोम्याच्या उतरा वयर भरवोसो दवरून आसांव खंत करची खंडीत गरज ना आनी माणे आयच्या शुभ वर्ताचें उतर थंयसर लिसांव दिवंक आमकां शकता हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना जेजूचें उतर बरवोसो दिता कूड तयार करता आपोवन व्हरता म्हळां पूण त्या कुडाक वसूंक ही म्हजी कूड तयार आसा गी म्हणलें सवाल आज हांवें आनी तुवें आमकां सामी विचारूंक जाय थोडी सवालां हांव तुमच्या मुखार दवरतां खरी एक मरण आमकां एक जागरण आनी तें आमचे जिविता वयर नदर घालूंक आपोवणें दिता हांव कसो म्हजें जिवीत जिवन आसा हांव कशें म्हजें जिवीत जिवन आसा सोम्याच्या उतराकाल हांव जिये गी म्हणलें समजूंक आमच्या जिविताक एक नदर घालूंक आपोवणें दिता पयलें सवाल सोम्याच्या मोगांत ही कूड भरल्या गी वा मोस्त्रान भरल्या आमा सोमेस्तांक जेजून एक बरो उपादेश मोगाचो उपादेश तो सोडून गेला मोगान रावोंक आपोवणें तो दिवन गेला पूण संवसारी जिवीत हांव जियेत आसतना म्हजें जिवीत कशें हांव जियेलां मोस्त्रान हांव जियेलां गी वा मोगान जियेलां आमकां सामी सवाल करचें वाजवी जावन आसा दुसरें जावन बोक्सान्यांत ही कूड जियेल्या गी वा फारीकपणांत ही कूड जियेल्या जेजू कुर्सार तावन आपणाक कुर्सार मारल्या त्या सर्व व्यक्तींक तो बोक्साने दिता तुज्या बाबाक कितले बोटें बोगसूंक जाय म्हज्या बाबाक कितले बोटें बोगसूंक जाय म्हणल्या सवालाक 770 बोटें तुवें बोगसूंक जाय म्हणजे ताका सदांच तुवें बोगसूंक जाय म्हणून जेजू आपोवणें दिता आमचे जिवितांत थोडे बोटें सोड दौड थंयसर आमी करूंक विसरत हांव म्हज्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत फारीकपणाचें जिवीत हांव आनी तूं जिये लागीं दुसरें सवाल हांवें आनी तुवें आमकां आमच्या जिविताक विचारचें तिसरें सवाल सर्गींच्या मोतयांनी ही कूड सजल्या गी वा संवसारी दावलतेन ही कूड सजल्या वय मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियेत आसतना म्हजी कूड ह्या संवसारी आशेन भरल्या गी वडपणाची आशा हंकाराची आशा पयशांची आशा आकर्षण करची आशा असल्यात आशेन हांव आनी तूं जियेलां गी वा सर्गींच्या मोतयांनी म्हणजे देवाच्या उतराकाल सोम्याच्या उपादेशाकाल देवाच्या उतराकाल बरवश्यान मोगान ताच्या उतरा प्रमाणे बोक्सान्याचो व्यक्ती जावन हांव आनी तूं जियेलां गी आनी माणे जावन मागणें म्हणल्या हातेरांद्वारी सोम्या कडेन हांव आनी तूं उलयलां गी वा हेरांक उतरांनी करनेन हांवें दुखयलां वय मोगाच्या भावा भयणीनो हरी एक मरणाची गांठ आमा सोमेस्तांक तेंच जागरण दिता मरण सगळ्यांक येता तें आमी समजूंक जाय जल्मलो हरी एक व्यक्ती मरण पावता आनी सोम्या वयर जर आमी ते विश्वासून रावता तवळ मात आमकां सासणीक जिवीत लाभता आमची भयणी ह्या संवसारी जिवीत जियेत आसतना बरीं कामां साबार तिणें केल्यांत कित्याक तुमीच साक्ष हांगासर इतलीं जाणां आयल्यांत तिच्या मोगान तिणें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर कुटुंबांत ती जियेली आनी कुटुंबाचो मोग सेसा मारा वाड्यांत फिरगचेंत तिणें पेसाडूंक पासारूंक तिणें ती पेसाडली वय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी तसलेंच जिवीत हांवें आनी तुवें जियोंक जाय मोगा बरीत संतोशाचें दादोसकायेचें फारीकपणाचें न्ही आसता बोक्सान्याचें जिवीत हांवें आनी तुवें जियोंक जाय तर मोगाच्या भावा भयणीनो त्या सर्गींच्या कुडाक वचूंक ही संवसारी कूड तयार आसा गी खंडी जावन हें सवाल आज आमकां सामी विचारचें आनी तशेंच आमच्या भयणी पासोतू तिच्या आत्म्या पासोतू आमी सोमेस्तां मागया आनी तसो जेजू सासणीक विशय तिका फावो करून दी म्हणून सांगाता आमी म्हणया ससनाचो विशय दी तिका येसुम्या निरंतर प्रकाश तिचेर फंकोवन दी समाधानान तिचो आत्मो विशय घेवन दी आमेन
page number 122, C37. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या क्रिस्ताच्या आदर सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजे साकरणे जेसूचे सोडवणे पासोत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवंदार म्हणून तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुविदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तसो तारणाच्या संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Servéspor tu, सर्गानी संसार बघा तुझ्या वैभवान, गुण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, गुण सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta sugut pergetuya. Sumya Jesu tuje mara ami samaranta tuje punar jivan po ami pergarta tuja inya Somya Jesu ami atreta. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरणे जेसीची काकूळत तूं कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवर मरिये देवाचे माये सांगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अतिरेक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभुल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 169, D47. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು.
प्रार्थुया. प्रितीवंतू बापा, ह्या आमच्या संसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें बसलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मरण पावल्ल्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक परवां सनवरा 11:30 वरार 7 वर्साचें मेस दवरलां. कुटुंबाच्या संध्यांनी तुमकां सोमेस्तांक आपोवणें दिलां. आतां श्रद्धांजली. We gather here today with hearts that are heavy, yet full of gratitude, as we bid farewell to a truly remarkable woman, our beloved Jessie D'Souza. Jessie Auntie, as we children fondly called her, was the youngest daughter of Jacob and Remedia Vas in a loving family of 9 children. From the very beginning, she grew up surrounded by love, faith, and responsibility. Perhaps it is no surprise then that her whole life became a beautiful response of giving. Giving to her parents and siblings, giving to her husband and children, and giving tirelessly to the society and to the church. She leaves behind her loving husband and pillar of strength, and someone who took care of her till the very end, Walter. Her children, Leslyn and Lester, who meant the whole world to her. Her precious granddaughter, Arya, her son and daughter-in-law, Sandeep and Veena. Her brothers, Dolphy and Alfie, and her elder sister, Sister Mary. Today, we hold each one of you in our prayers and in our hearts. Jessie Auntie's life cannot be summed up in a few lines. She lived many roles, and she lived each one of them with extraordinary love. As a mother, she was, in Leslyn's own words, we were blessed to have a mother like her, the most loving, caring, and a kind individual you would come across. She always found happiness in providing for others and by making others smile. As a teacher, she shaped minds and hearts. After studying at Mahavira College, Mudbidri, she worked briefly in Calcutta and then moved with Walty uncle to Nagaland after their marriage. There, she spent 17 years in Kohima, serving as a high school math and science teacher at Loyola School, an esteemed Jesuit institution. Far from her native place, she became a mother figure not just to her own children, but to countless students who found in her a gentle guide and a firm yet loving mentor. In 1997, she moved back with the family and made Surathkal her home. She continued her vocation as an educator at Govindas PU College, this time as an English teacher for 12 dedicated years. She was deeply loved by students and staff alike. Her motherly, approachable nature made everyone feel an instant connection, as though they had known her for years. She was not only a teacher of subjects, she was a teacher of life. Certified in people development, she poured her energy into counseling students and young adults, walking with them through their doubts, fears, and difficult seasons. Many young people found hope, again because Jessie Auntie chose to sit with them, listen to them, and believe in them. Her spirit of service extended beyond the classroom. She served the Society of St. Vincent de Paul with great dedication as conference president, area council president, and joint secretary of the Central Council. She did all this quietly, with humility, always seeing Christ in the poor and the suffering. Her selfless service, her simplicity, and her love for those in need will be remembered by all who worked with her
and all those who were helped by her. There was also a deeply reflective side, a creative side to her. She was rarely idle. If she was not serving or teaching, she was reading, writing, and crafting beautiful articles and stories that found their way into several newspapers and magazines. Through her words, she touched many hearts she never even met in person. To her children, she was not just mummy, she was a guiding star. In each of their own words, to me, she was my everything, my inspiration. The person we looked up to all our lives. Our hearts are so overwhelmed with emotion today that words fail us, although thoughts flood our minds. We hope we can carry on to make you proud, Mummy. I hope you are at peace and free of pain. There will never be another you. Indeed, there will never be another Jessie D'Souza. But her life leaves us with a powerful message. Let us give to our families, to our communities, and those in need, just as she did. We pray for the eternal rest of her soul and for strength and consolation of a bereaved family. Eternal rest grant unto her, Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. आपले संसारी पॉइंट संपवून सरकार राजाक पावल्या जेसी बायक सांविशेन पावल सभा फुलां अर्पून गौरव पाठोवंक आशेता. पयलें सांविशेन पावल केंद्रीय समितीचो अंतिम नमन. तशेंच कॅथोलीक सभेची सांदे आल्ल्यार मुखार येया जेसी बायक फुलांचो रीत अर्पिया. प्रादेशीक समितीचो अध्यक्ष आनी तांचे संध्या तावन तशेंच सांविशेन पावल सुरतकल संमेलन तावनी तिका नमन. दायकर मुखार येवन तुमची रीत अर्पिया. आतां कुटुंबाक मोगाची श्रीमती सिसिलिया मेस्केत तुमकां उपकार आठोवंक आशेता. आज जेसीबाईच्या मरणाक घरा वचून जेसीबाईचें मोर बेंजार केल्ल्या आनी आतां तिच्या आत्म्याक मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या फिरगेजीचो सहायक विगर मणेदीक पाप जॉन्सन पिरेरा हाका दुखेस्त कुटुंबाच्या नांवान हांव हांचो उपकार पवरतां. मिसाच्या बलिदाना वेळार गायन केल्ल्या गायन मंडळीचोय हांव उपकार पवरतां. जेसीबाई अस्वस्थ आसतना 6 जाणांनी येवन तिचे कडेन उलोवन तांचो अमूल्य वेळ तांणी तिच्या खातीर खर्चिला. हांचो सर्वांचो हांव ताच्या कुटुंबाच्या नांवान हांव तांचो उपकार पवरतां. जेसीबाई देवादीन जाल्ल्या दिसा 6 जाणांनी येवन कुमोग केल्या. हांच्या पैकी वाड्याचो गुरकार श्रीमान जोसी डिसिल्वा, डॉनी आनी डॉल्फी सुवारेस आनी तशेंच जाकोब एरेंजरस हांचो सर्वांचो तशेंच त्या दिसा कुमोग केल्ल्या सर्वांचो कुटुंबाच्या नांवान हांव तांकां तांचो उपकार पवरतां. आज मिसाचें बलिदाना वेळार तिच्या खातीर तिच्या आत्म्याक शांती
तिच्या वयर अभिमान दवरून हांगासर मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन तिच्या आत्म्याक तुमी शांती मागल्या. हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांचो हांव मनपूर्वकी उपकार पटयतां. तिच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटयल्या. तिच्या भावाचो पोत आस्वीन वास असोय हांव काळजांत उपकार पावरतां. आनी कोणायकी हांव चुकल्या बाय मिस्टेक हांव कोणायची चुकल्यां जाल्यार देव बरें करूं म्हणून तांचो सर्वांचोय हांव देव बरें करूं म्हणून सांगून म्हजी ही 2 उतरां अखेर करतां. देव बरें करूं. सोमेस्तां आमी उबे रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बाबरताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवा विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपण अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका फावो जावं. भोवदयाळ बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत ती जातली म्हणून थिरभरवश्यान पातयेता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतेन मानून घे. तुजे साकरणेक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बाबार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ताचो वें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियोंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कोणी मरणावेर दिश्ट घालूं ना. सायडींतल्यान 2 लायन कर मदल्यान थंयसर तुमी भायर वयचें. देवाच्या घरांत आवेता पवित्रंबाचे सुवाते आवेता. देवाच्या घरांत आवेता जशे नितळ उदका झरी येर मेळूं
सशी सांग कुणी माता तू लागी गाया मुझे तुझे सरशी देवा
प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुजे साकरणीक शांत विशय मेळो तुमचो आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या वसवाडान ससनाक प्रकाश बगोवंक तिका पावय तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणासरशी देवाना पयलीं देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवान चलो जेजू क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे अधीन करुया सोम्या आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता तो म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी आपलें पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबर्ताचे बसोवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थिता तुज्या मेल्ल्या साकरणीची काकूळट तूं कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मौन आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थ्यांत एकवटायली तेच परी तुज्या काकुळतेन सर्गीं देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय आज भक्तीने केपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरणी जेसी डिसोजाक वेंचलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटोला बय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय दी तिका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचे
Sandeep is coming. Inga, põe para, muito para.